हांवें पळयलां की आतां हांव कितलीं वर्सां जालीं हिंगा एक्सिडेंट खूब जायत आसता आनी थिंगा हाला पासून येते टर्नार जाल्यार कितले लोकूच मेल्ले आहा पडोन पडोन. हिंगा म्हणटा हेवी व्हेकल एलावड ना म्हणटा, पूण हिंगा हेवी व्हेकल झुलीचोर एलावड ना. जर तिचोर वयर तेंच्यांनी बोर्डूय मारूंक ना, नाजाल्यार हालाय बोर्ड मारूंक ना. हिंगा जर तो बोर्ड मारिना जाल्यार हे हेवी व्हेकल जी आतां ही लोबरांची गाडी आहा ही भरलेली आहा, जर आतां हिंगा जर तर कोण आतां एक दुसरो व्हेकल येयलो जाल्यार तेका क्लॅशान हिंगा कितलेच एक्सिडंटान कितलेच लोक मेल्ले आहा. पूण हिंगा अथॉरिटी आहा ही जर तर पंचायत आहा, त्या पंचायत आनी आमचो MLA पासून तेंच्यांनी हिंगा लक्ष घालचें की हिंगा जर तर ते बोर्ड ना न्हू, जर तो तेंच्यांनी एक हात तरी घालचो जो एक सालिगांव तेंच्यांनी हो घातलेलो आहा की हेवी व्हेकल वचना कळ्ळें की एक धाकटे ज्यो 4 व्हिलर आहा ती वयतली. पूण ह्यो हेवी व्हेकली आहा त्यो कंटिन्यू जाता आनी थिंगा आतां फाटल्या दिसांनी एक 15 दीस जातले थिंगा आमच्या डायरेक्ट रोड काबार जाता. थिसो तो दुरीक मोडले तेंचेर कंटिन्यूस 3दां मोडले तेंचेर दुरीक. पूण आजून पासून हेवी व्हेकल चालूच येता. पूण म्हाज्या हिसपान हांकां सोल्युशन एक एटलिस्ट आग घाली तिसो जाल्यार हे सोल्युशन तरी मातशें बंद जातलें, हेवी व्हेकल येवपाची बंद जातली. आम्ही असा हाऊसिंग बोर्ड टू शिवोले ह्या स्लोपाचेर आणि ह्या स्लोपाचेर तुम्ही पळोवंक शकता एक जो हेवी लोडेड ट्रक जो आसा त्याचो खंय तरी कंट्रोल जो आसा तो गेलो आणि तेणी थेट एका झाडाचेर हाडून बांदलो. ह्या जाग्याचेर अशी घटना घडप ही पहिलीच वेळ न्हय. तर ह्या जाग्याचेर आमी पळयता की दर एका दिसा हांगासर हेवी लोडेड ट्रक जो आसा ताचो ताबो खंय तरी वयता आणि तो खंय तरी ह्या जाग्याचेर एक्सिडंटाक पावता. ह्या जाग्याचें कारण म्हटल्यार हांगासर स्ट्रीट लायट, तर एंट्री जी हांगासर ह्या स्लोपाचेर जाता हाऊसिंग बोर्डाच्या थंयसर सायन बोर्ड ना. सो जो नवो मनीस हांगासर पावता तेचो खंय तरी हांगासरल्या सिच्युएशनाची खबर कळना. आयज सकाळी 11 वरांच्या सुमारे हो जो ट्रक आसा हेवी लोडेड कन्स्ट्रक्शन स्टोन जी भरलेली आसा ती ह्या वाठारांतल्यान शिवोले सायडीन वयताली. अशें कळण्यात येता की ही जी ट्रक आसा ती मोयऱ्याच्यान हाऊसिंग बोर्ड लेनींतल्यान हांगासर शिवोले सायडीक वयताली. ह्या ड्रायव्हराचो खंय तरी ब्रेक फेल जालो आनी तेणी थेट सायडींतल्या झाडाचेर हाडून बांदली. लकीली ह्या अपघातान ड्रायव्हराक कांयच इंजरी जाल्ल्यो ना. पण तेका जेन्ना आमी विचारलें तेन्ना तेणी अशें सांगलें की तेका तेच्या पात्रांवान खंय तरी एक लोकेशन धाडलेलो आनी तो पयलींच फावट ह्या वाठारांतल्यान वयतालो. सो ह्या रस्त्याची तेका कांयच अशी जाणीव नाशिल्ली. हो जो स्लोप आसा हो इतलो स्टीप आनी डीप आसा की येणारे जे व्हेकल्स जे लोडेड व्हेकल आसात तेचो खंय तरी कंट्रोल जो आसा तो सुट्टा आनी हांगासर अपघात दिसान दीस वाडत चल्लेले आसा. खंयसर अथॉरिटी कडेन लोकल्सांची मागणी आसा की जाता तितल्या बेगीन ह्या रस्त्याचेर लायट ज्यो आसा स्ट्रीट लायटी ज्यो आसा त्यो बेगींतल्या बेगीन घालच्यो. त्याच प्रमाणे प्रत्येक जी एंट्री आसा फ्रॉम एंट्री हाऊसिंग बोर्ड टू जो रोड सोंपता थंयसर सायन बोर्ड जी आसा थंयसर स्ट्रिक्टली घालच्यो. गोमंतक TV खातीर रिपोर्टर स्नेहा.